मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास करता की देवाचे उपदेश आमी आमच्या जिवितान पाळूंक जाय आनी तशेंच हेरांकूय व दुसऱ्यांक शिकोवंक आमी तयार आसूंक जाय व तयार जावंक जाय व दुसऱ्यांक शिकोवंक आमी तयार आसूंक जाय व तयार जावंक जाय. एकदां एकलो बापूय आपल्या भुरग्याक आमचे 10 कमांडमेंट्स आसा ते तो शिकयतालो आनी शिकयता आसतना तो ताका समजोणी दितालो ताचे वयर आनी ताका सांगूंक लागलो आमी केन्नाच फोट मारपाची न्हय, आमी सदांच सत उलोवंक जाय अशें तो ताका समजोणी दितालो. आनी असो तो ताका समजणी दिता आसतना तांचे दारार कोणें मारलें आनी दारार मारले उपरांत बापूय त्या भुरग्याचो बापूय वेतान पळयता ताचो शेजारी आयलोलो आसा दारार आनी तो परत भितर येता आनी आपल्या भुरग्याक सांगता तूं वचून दार काड आनी आमच्या शेजाऱ्याक सांग हांव घरान ना, कित्याक तो म्हजे कडेन पयशे व्हरोंक आयला, हांव ताका कितें रीण दिवपाक आसलो. आतांच बापूय आपल्या भुरग्याक शिकयतालो फोट मारूं न्हय आनी रोखडोच ताका वचोन सांगता तूं आतां त्या मनशाक फोट मार की हांव घरान ना. अशें जेजू आमकां आयज उगडास करता आमी ताची आज्ञा ताची समूर पाळूंक जाय आनी आमी पाळटा तेन्ना तो आमकां ताचो इनाम फावो करतलो. पूण जेन्ना आमी हेरांकूय सारकें पाळूंक शिकयता आमकां तो इनाम आनी व्हड मेळटलो. पूण खुबशे फावटी आमी हेरांक सारकी समूर्त ओ उपदेश पाळूंक हुस्कायना, तांकां आदार दिना व तांकांच आमी वायट करूंक आमी हुस्कायता आनी ताचे लागून जेजू आमकां उगडास करता आमचो इनाम म्हटल्यार आमकां सगळ्यांकीन ल्हान म्हणून लेखतले. तशेंच पयले वाचपान आमी पळयता एलिजा कशे भाशेन लोकांक अपोजिट उगडास करता. आमी 2 भाशेन जिवंक जायना, म्हणजे तो 2 ओड्याचेर आपले पांय दवरूंक जायना ते उदाहरण आमकां दिता. तर आमकां 2 तरेचे जिवीत जिवंक जायना. आमी विचून काडूंक जाय कोणा फाटल्यान आमी वेतले वा कसलें जिवीत आमी जियेतले. जर तर आमी म्हणटा हांव बरें जिवीत जियेतलो वा जियेतली तेन्ना वय अशी ताळणी येतली. पूण ताळणी येता तितलेय फावटी आमी जेजूक वेंग मारून आमचे जिवीत ताचे उतरा प्रमाणे ताचे आज्ञा प्रमाणे ताचे उपदेशा प्रमाणे चलोवंक आदार मागता. तर मागीर आमी साबुलिदानान जे परी एलिजा प्रवादी देवा लागीं मागता आनी जी ताणें योद दवरलेलो भेटोंक देवान तो स्विकारलो, कित्याक तो ताचे देवाच्या उपदेशा प्रमाणे आपलें जिवीत जियेतालो. आमचें जिवीत तशें जावंक